वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाची आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकोर नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कलयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फलां दिवचीं, तोखतात तसलीं फलां. अशें म्हजे नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां. एकामेकाचो मोग करात. देवाचें उतर हें.